वेलसांव पाली शेतकार सगळे जमलेले आसा शेत कापपाक लागून हार्वेस्टिंग करपाक अंदू आमकां खूब पीक जालें, भात खूब जालें. हेजें श्रेय हांव आमच्या हातून बाब सराक दिता. कित्याक लागून तो आमकां शेताक रोंपपा मेरेन तो हार्वेस्टिंग करपा मेरेन तो आमकां हेल्प करता. स्टार्टींग तो आमकां ट्रॅक्टर दिता फ्री ऑफ कॉस्ट. हे सगळे तेगे फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. आमकां शेतकाराक तो कितें दिता पळय, हार्वेस्टिंग मशीन दिता. हार्वेस्टिंग मशीन बसून तो फ्री दिता, कळ्ळें. केन्नाय साऱ्याचे कोणा जाय, कोणा पयशे जाय, तो तेजे फुडें हांव सगळे MLA फुडें गेला, सगळे मिनिस्टरा फुडें गेला. पूण आमचे सरा फुडें जेन्ना हांव वयता तेन्ना म्हाका कोणा विचारपा नाका. कोण PA आसना, कोण आसना, डायरेक्ट तेजे फुडें वचोंक मेळटा. अशें कोणा फुडें वचोंक मेळना. आनी तो आमकां शेतकारांक चड प्रेफरन्स दिता. कित्याक पयलीं सावन आमचो सर शेतकार. आमकां खूब तेजी हें आसा. आनी तो केन्नाय जावं कोणीय मेलो गेलो, कोणाकय कितें जालें, तो तेंच्या घरा कडेन आपूण वचोन तेंची खबर घेता. हे शेतकाराची तेजो मोग हो आमचो सदांच आसतलो. हांव ते चड देव बरें कर म्हणटा. काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. सदांच वर्सान वर्स तो आमकां मशीन दिता, फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. आनी ते कुसपाकूय दिता आमकां. 2-3 पावटी, ह्या वर्सा 3 पावटी तेणें आमकां कुसपा दिलां फ्री ऑफ कॉस्ट. पूण तेका लागून काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. एवरी टायम तो खंयचेच मोर्ग मागले आमकां ना म्हणा, काय म्हणा, सदांच तेगे देर सदां उगत आसा. ती भाशा आमकां आदार दिता. तेका लागून शेतकार असोसिएशन शेतकारा नांवान तेका हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे सुवातेर म्हाका महेशान एक गूड न्यूज दिलो. म्हाका आजून आज कोणें जायत जालें म्हणटा पयशे येयले न्हू. मागीर सर म्हाका हिंग मेळ्ळो. मागीर सरान सांगलें, क्लियर कार्ड सांगलें म्हाका सगळ्यां पयशे येयले बाय जानेवारी. मागीर सर एकूच सांगता हांव कोणाले तर उरलां. हांवें सर आतां फोन 2-3 जाणां फोन केलो. सर हांवें सांगलें तेका तुमगे पासबूक अपडेट करून हाडे आनी म्हाका दी. हांव मागीर सराक उलयता सांगता हांव ते जाय म्हाका मागीर सराक विश्वास आसा. मागीर सराक दिल. आमच्या पाली शेतकार असोसिएशनाचो एज ए प्रेसिडेंट हांव काळजांतान बाबा आमच्या MLA देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ही सगळी हार्वेस्टिंग मशीन आनी कितें कितें आमकां जाय तें न्हू आमकां आदार दिता. हांव तेका एज ए MLA म्हूण तो एक कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचो प्रेसिडेंट. सो तेजे कोर्ताली हेच्या फार्मर्स क्लबाक हांव मेंबरान देखून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमी एक फोनाचेर आमी वचना आसतना देखून तो आमकां मशिनरी दुसरें कितेंय तरी सिवरेज आनी कितें प्रॉब्लेम आहाय न्हू ते आमकां सॉल्व करून दिता. सो हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा तेका. आनी तेजे भाशेन आमचे बाराबोर आज हांवें आपयल्लो एग्रीकल्चर मिनिस्टर महेश सराक. सो तोवूय आज येयला आनी तेणें दाखयलां तेंकोच्यान बींग एज ए पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट तेंकोच्यान कितें दिवपाक जाता हें तरी आमी तेंको मागनाय. आनी तेंको आमी मागोन रिक्वेस्ट करून घेयना जाल्यार आमच्या लोकांक ह्यो वस्तू पावनाय. सो आमचें कारण की आमी ह्यो वस्तू तेंकोच्यान रिक्वेस्ट करून लोकांक दाखोवपाक सरकार जायतें दिता पूण तें घेवपाक आमकां तेंचो आदार जाय. हांव आमच्या हातून बाबा काळजांतान सगल्या शेतकारांच्या नांवान देव बरें कर म्हणटा. एवरी इयर तो आमकां कोसूंकूय मशीन दिता, न्हिवंकूय मशीन दिता. आमी एक पयसो कांय मोडी नाय. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार गेला त्या वर्साक तेणें ही होळी निवड केल्ली. जायतो इम्प्रूवमेंट आहा हिंगा. नाजाल्यार उदक आसतालें, रोंग हें जायनासलोलें. मिशीन देखून वचोंक मुंगरोताय मिशिनां. म्हणटकीर आतां ह्या वर्साक जायतो इम्प्रूवमेंट आहा. तरी आसतना एवरी इयर तें उदक रोयताय न्हू 2-2 पावटी शेतां. तें उदक काडटा वयता आसतना मातीय घेवन वयता आनी तें तितून व्हळान हितून होळयांनी देंवता. म्हाका दिसता म्हजे हेजे प्रमाणे तें हें तोळें बांदता आसतना ती होळयोय बांदूंक म्हणजे तेन्ना मागीर वयचें ना. महेश काणकोणकर, एसिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर. हांव जुनल एंटायर मार्मुगांव तालुका पळयतां. आमच्या वांगडा आसा एज आसा आमचे MLA कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हातून वासर, मागीर रोकोजीन बाब पाले वेलसांव टेनंट एसोसिएशनाचे चेअरमॅन, मागीर आनी बाकीचे शेतकार भाव. तेंच्यांनी आयज स्पेशल म्हाका आपयला. सो आयज हांगसर हार्वेस्टिंग सुरू केल्लें आसा आनी हें सगळें घडलां तें आमचे हातून सर MLA आसा पळय न्ही तेज्या खातीर. हांव आतां ऑफिसान आसा म्हणून म्हाका स्वता कळटा की तो कसो वावरता ते. तो प्लाविंग सर्वीस दिता, म्हणजे ट्रॅक्टर सर्विसीस आसा त्याची, मागीर हार्वेस्टिंग सर्विसीस दिता फार्मरांक. आनी जे अनकल्टिवेबल जमनी आसा आमचे शेताचे ते अंडर कल्टिवेशन हाडपाक खूब तांचो एक मोठो वांटो आसा म्हटल्यार जाता आमी. कित्याक इतके व्हडले बरे सर्विसीस दिता. सो शेतकारांक खूब हेल्प जाता. इवन अंडर कोर्तालीम फार्मर्स क्लबाच्या अंडर भातूय विकते घेता. सो तेवूय शेतकारांक व्हडले हेल्प जाता.
नाल्लूय विकते घेता. सो हे एक मोठो एक एश्युअर्ड प्रायस मेळटा शेतकारांक आनी कॅशनटूय घेता. सो एक मोठो हेल्प जाता, कित्याक चड पयस वचनासतना लागच्या लागींच हे जाता. सो ट्रान्सपोर्टेशन आसा शेतकारांचें तें सेव जाता. आयज हांगासर वेलसांव हे गांवांत आमी हार्वेस्टिंग मशीन घातलेलें आसा हार्वेस्टिंग करपाक. हांव पयले सद्यार आमच्या एसोसिएशनाक पालीच्या एसोसिएशनाक प्रेजिडेंटाक तशें शेतकारांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा ताणें आयज म्हाका हांगासर आपयलो म्हणून. आनीक आतांच आमच्या रघुजीनान सांगलां ते भाशेन कितलींच वर्सां जालीं कोर्ताली फार्मर्स आमी घडोवन हाडलेलो. वो कोर्ताली फार्मर्स क्लब आमी कित्याक घडोवन हाडलो? जेन्ना हांव ल्हानूच आसतना आमच्या शेतान आमच्या मायच्या बारान हांव शेतान वयतालो आनी हांव पळयतालो जीं शेतकार आमची भावां भयणां जीं आमची इतली गांव वारान काम करतालीं. जेन्ना आमी फार्मर्स क्लब कित्याक घडलो? कारण म्हाका जाय आसलें जी आमची गोवोरमेंटाची जी सबसिडी आसा ती लोकांक आमच्या शेतकारांक पावची म्हणून हो आमी फार्मर्स क्लब घडलो. आनी हे फार्मर्स क्लबान आमी आमचे जाता ते भाशेन आमी जावं पावर टिलर हाडले. आमचे 4 आमकडे ट्रॅक्टर आसा, हार्वेस्टिंग मशीन आसा. हें कित्याक लागून हाडले? जे आमच्या लोकांक जे शेतकारांक जाता ते भाशेन हेल्प करपाक लागून आमी हाडलेले आसा. आनी इतलेंच न्हू, फार्मर्स क्लबाचेर आमी कितलेशे लोकांक फेसिलिटी दितात. जावं आमचे लागीं मोर्गां आसा, 4 मोर्गां आसा, मागीर हर्स वॅन आसा, जशें एम्बुलन्स आसा. हे फार्मर्स क्लबाचेर आमी लोकांक घरांनी जे केन्ना गरज आसा एक फार्मर्स क्लब आमी लोकांक जाता ते भाशेन आमी हेल्प करता. तशेंच आयज हांगासर आमी शेतकारांक पासत आमी येयल्ले आसात. हांव जाणा बाबा रघुजीनान जायते सांगता आनी आमकां शेतकारां पासत कितेंय तर करपाक जाय. जावं आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतीं शेतां आमची आतां कमी जाल्लीं आसात, शेतां रोवपाची कमी जाल्लीं आसात. हें कारण जावन आसा जावं म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा आमचे कोर्ताली जावं कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी आमची विलेज पंचायत आसा ही जी शेतां जी आसा ती आमची डिसिल्डिंग जावपाक जाय. आनी डिसिल्डिंग कारण प्रॉब्लम कितें जालो आसा, ज्यो फोडी आसल्यो त्यो सारक्यो शेतां बारा जाल्ल्यो आसात आनी शेतां आनीक फोडी आसा एक जाल्ले आसा. त्या लास्ट टायम आतां आमकां रघुजीनान सांगले भाशेन आमी जायते आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी डिसिल्डिंग जाल्लीं आसा, डिसिल्डिंग केल्लीं आसा. आमी चड आनी चड आमच्या WRD मिनिस्टराक सुभाष सराक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जायतीं आमची डिसिल्डिंग जालां तरी आसतना आनी जायतीं आमची डिसिल्डिंग जावपाचीं उरल्यां. तिवूय हांव जाता तितले बेगीन हांव करून घेतलो. आनी हालींच म्हाका दिसता आनीक 7-8 दिसांनी आमचे WRD हांगासर डिसिल्डिंग परत करपाचें आसा.